नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयची कार्यावळ आयचो मतदारसंघ म्हळ्यार मतदार राजा ही कार्यावळ घेवन मतदारसंघात पावल्या ती म्हळ्यार दाबोळी मतदारसंघ. आणि ह्या मतदारसंघात सद्याचे जे आमदार आसा जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरूय आसा ते म्हळ्यार मॉविन गुदिनो. आणि लोकांचे कितें मत आसा, तांचे परफॉर्मन्स कशें आसा किंवा उदरगत जाल्या, विकास जाला काय ना किंवा बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम्स हांगासरले कितें आसा ते जाणा घेवपा खातीर आयज आमी ह्या मतदारसंघात पावल्या. सो आयज आमी आसा दाबोळी मतदारसंघात. म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता दाबोळी मतदारसंघ आणि आतां सद्या सेंट जॅसिंटो आयलँडाचेर आमी उबे आसा. या आमी आनी पळोवया कितें आसा दाबोळे चे लोकांचे मागण्यो. नमस्कार आणि येवकार तुमकां. सद्या आमी दाबोळे मतदारसंघात आसा आणि मतदार राजा ही कार्यावळ परत एक फावट सांगता. मत मारतना विचार मारात, विचार करात की बाबा आमी कोणाक मत मारता. कारण डेव्हलपमेंट जेन्ना म्हणटा तेन्ना स्वताचो विकास न्ही जाल्यार सार्वंगीण विकास आपल्या गांवचो, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो, आमच्या गोंयचो विकास कसो आसा हे पळोवपाचे प्रयत्न करपाक जाय. आमच्या बरोबर एक मानेस्त आसा. आमी सद्या चिखले ग्रावंडा कडेन आसा, फुटबॉल ग्रावंडा कडेन. बाई तुमचें नांव? अरे नारायण गावडे. एक काय प्रश्न विचारता. आतां इलेक्शनूय लागीं येवपाचें आसा आणि सद्या ऑलरेडी इलेक्शनाचो रंग जो आसा तो चडलेलो आसा. म्हाका सांगा, दाबोळी मतदारसंघाचे सद्याचे जे आमदार आसा आणि जे मिनिस्टरूय आसा आणि मॉविन गुदिन, तांचे कामकाज कशें पळयता, परफॉर्मन्स कशें पळयता तुमी फाटली ही 5 वर्सां? आमी आजून पासून जे गांवांत कितें वायट बरें जाता तें बरेंच चलता. तितलें सामकें वायट अशें म्हणून कांयच ना. पूण कांय लोकांच्यो म्हणून समस्या आसता. त्या जाग्यार तेंच्यांनी मातशें आपूण जातीन लक्ष घालून ही कामां मातशें कंप्लीट करून आमकां जर दिल्ली आमी खूश तेवूय खूश. आनी तांकां आमी केन्ना दुखयचे ना. हें हांव पयर आनी एक दीस मिडियाचेर उलयलां होच हरी. पूण हांव अशें आमची एक समशान भुमी आहा त्या बद्दल आमी मातशें तांकां कळीत केलां. तांकां केलें ना पूण आमी डायरेक्टली पेपरार आमी डिक्लेअर केल्लें. पूण तेंवूय कदाचित तांकां आमकां आमी कितें सांगलां तें चुकीचें लागले बी आसात. पूण चुकीचें न्हू. आमी स्पश्टपणे आमी एकूच समस्या चड आमची मोसंडी. ओके. ती तुमकां सांगल्या जातली बीन म्हणून बेगीन कितें सांगलां ना. करता म्हणलं तेणें. आतां केन्ना करता तें तेंचेर डिपेंड. बरें बाई म्हाका सांगा, ह्या मतदारसंघात दाबोळी मतदारसंघात फाटले ही 5 वर्सां विकास जाला? मातसो कमी जास्त म्हणजे जास्तीत जास्त चड करून जाला. आनी तो सगळो प्रत्येक घरान असो जायना. पूण जावं आपल्या ज्या जाग्यार ग्रावंड आसा आनी पंचायत आसा जावं आनी कितें आसा ते जाग्यार ते कसोय वायट बरो विकास करतात. हय, एकदमच बरगच्च असो जायना पूण जाता सामकें बंद ना अशें म्हणून ना. लोकांक जायत्यो गोश्टी हांगासर जाता कांयश्यो जाता. आणि म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन सांगलें. घरान ना पूण एक गांव जेन्ना डेव्हलप जाता तेन्ना घरूय आपुणूच वयर सरतले. बाई म्हाका आनी एक प्रश्न विचारपाक जाय. खंयचेय समजा कॉन्स्टिट्युएन्सी किंवा गोंय धर, भारत धर, जेन्ना ऑपोजिशन स्ट्रॉंग आसता न्ही तेन्ना सरकारूय बऱ्या तरेन चलता, आमदारूय बऱ्या तरेन काम करता. ह्या मतदारसंघान ऑपोजिशन कशें पळयता तुमी? आसा ऑपोजिशन किंवा कोण जाय तुमकां ऑपोजिशन म्हणून? ऑपोजिशन अशें म्हणून हांगा आमी पळय आमी सादे मनीस आमी आनी स्पश्ट आमी चड करून हांव देवळान गुंतलेलो आसता. सातेरी नरशिंव सातेरी देवस्थानान हांव सदांच आसता. आतांय म्हणून हांव थंय वचोंक रावता. मागीर 12 जाले काय परत घरा येता. मागीर सांजची वयता परत. आमी आरती जाल्या नंतर येता. पूण आमकां कितें जाता हें चड आमी भितर डीप वचना ह्या गोश्टींनी. ऑपोजिशन म्हणजे कशें म्हणटा, पार्टेचें म्हणटा. आतां कशें आतां बीजेपीचें आसा. बीजेपीचें हांगासर सरकार म्हणजे मॉविन आसा म्हणून सारकें घट आसा अशें दिश्टी पडटा. तुमकां आनीक कोण अशें दिसता की आसपाक जाय लिडर अशें जे तांच्यांनी उलोवपाक जाय, प्रश्न काडपाक जाय, अशें ऑपोजिशन कोण दिसता तुमकां? पूण अशें आजून तशें आपूण जावन फुडें येवन कांयच कोणूच सांगना. आतां तोच एक हांगा वावरता. पयर फाटीं हांगा खुबशे स्पोर्ट्स तेणें घडयले, फुगड्यो आनी कितें ह्याच ग्रावंडार. पूण बरें दिसलें कित्याक लोकांक ते उमेदीच्यो गजाल्यो आनी ह्यो तो घडयता. पूण हितून बाकीच्या गोश्टींचेर मातशें ताणें लक्ष घालपाचें. हय, बारीक बारीक ज्यो गोश्टी आतां कंप्लीट जावना
सध्या सेंट जेसिंतो आयलंडाचेर आसा आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना दाबोळे हांगासर वता तेन्ना हो आयलंड आमकां खूब सुंदर दिश्टी पडटा आनी आमी सगळे जाण तोखणायूय करता ह्या आयलंडाची. पूण आयज जेन्ना आयलंडाचेर आयलो तेन्ना एक अशी गोश्ट म्हाका दिश्टी पडली जी म्हाका दिसता खूब कमी लोकांक खबर आसतली. ते म्हळ्यार हांगासर आशिल्लो एक फोर्ट. म्हाज्या फाटल्यान तुका ह्या फोर्टाचे जी धड दिश्टी पडटा हांगासर आनी खूब दयनीय अवस्थेन असो हो फोर्ट आमकां दिश्टी पडटा. ताजे फातर आजून सुद्दां खंय ते पडटात सकयल पूण ते प्रिजर्व करपाक खंयच्याच गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीनी आजून पर्यंत हांगासर लक्ष घालिल्लें ना. जर आमचें गोंय आमी सुंदर गोंय आमी वाटोवपाचे प्रयत्न करता, आमी गोंयकार म्हणून जर बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी जरी उलयता जाल्यार ह्या गोश्टीचेर गोंयचें हेरिटेज गोंयचें दायज जर आमी सांबाळपाक अपेस जाले जाल्यार म्हाका दिसता की आमी खंय तरी मोठ्या प्रमाणान चुकता आनी चुकतले. त्या खातीर एक गोश्ट लक्षांत दवरा, अशी जेन्ना हेरिटेज सायट दिश्टी पडटा ती तुमच्या जे लिडर आसा ताजे कडेन कळीत करात आनी ती तुमी फुडें सरोन ही सारकी करून घेवपाचें काम सुद्दां लोकांचें आसा आनी लिडरांनी सुद्दां लक्ष घालून तें साफ करपाक जाय. आनी एक गोश्ट हांगासर जी वायट हांगासर दिश्टी पडटा ती म्हळ्यार म्हाका दिसता की ज्या लोकांक हांगासर खबर आसा की असो असो फोर्ट आसा, एक बारीकशी वाट आसा हांगासर पावपा खातीर, जाल्यार हांगासर येवन सोरो पिवपाचें काम किंवा प्लास्टीक उडोवपाचें काम, सोरो पिवन हांगासर जे कॅन्स आसात ते उडोवपाचें काम भयंकर जाता जें हांगासर दिश्टी पडटा आमकां. अशा तरेच्यो गोश्टी करूं नाकात आनी गांवच्या लोकांनी हे बॅन करप भरपूर गरजेचें आसा. एकदां बरें दिसता जेन्ना गांवचे लोक फुडें सरोन कांय गोश्टी आपलो गांव सांबाळपा खातीर जर करता जाल्यार त्यो खरेंच बऱ्यो दिसता. सो गांवच्या लोकांनी हे प्रयत्न करपाक जाय आनी सद्या तरी हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ही जी प्लेस आसा हे जे दायज आसा आमचें तें सांबाळपा खातीर आतां तरी एक स्टेप घेयात जातूर आमचें गोंय सांबाळून दवरपाक एक मदत जाता. सध्या दाबोळी मतदारसंघान आसा आनी एक गोश्ट खरेंच म्हाका बरें दिसता जेन्ना आमी आपलो बिझनस एका बऱ्या तरेन वाडयतात तेन्ना आनी हांव खुबश्या फावटी म्हणटा की आमचे जे लोकल बिझनस आसा तांकां आमी सपोर्ट करपाक जाय, येवपाक जाय. हांव दाबोळी मतदारसंघान हांगा कितें म्हणटा हांगासर हेका हांगा सद्या एका सेंटेनी कपेलचा खोरीस एकूच तें. ओके. आतांचे जे हांगासरले आमदार आसा जे मिनिस्टरूय आसा मोबीन गुदिनो तांचे परफॉर्मन्स कशें पळयता हे 5 वर्सां तुमी? हांवें तो हें तुका सांगता खरें म्हणशें जाल्यार हांगा डेवलप जाल्लें म्हाका कांय हे लायनी हे कपेला ते लायनी कांय डेवलपमेंट कांय अजून कांय दिश्टी पडना म्हाका, कांय जायना. हांव मागता कितें तेंच्यांनी येवन लोकां मदें येवन तेंच्यांनी विचार करचो बाबा आमी कशें कितें म्हणजे कशें हें करपाचें वयता तें. एक्सिडेंटूय खूब जाता. हय म्हणजे फास्ट वयता न्हू ड्रायविंगाक मागीर एक मदीं कितें तरी तेणी विचार करून हेजे बद्दल बी करूंक जाय न्हू. हय म्हणून लोकांकूय खूब हे जाता डिस्टर्बन्स जाता म्हणून गाडी अशें मेन रस्त्यार इतले फास्ट येता काय एक स्पीड ब्रेकरूय ना मदीं अशें लागून. आनी कितें तरी हांगासर करपाक जाय अशें तुमकां दिसता किंवा गाडयो वयता किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी हांगासर मेंटेन करपाक? मेन म्हणजे मेन तेजे पुलीस दवरूंक जाय हांगासर मेन म्हणल्यार पुलीस. कित्याक हांगा एक सगळे लोक मागणी करपाक रावता आनी गाडयो इतल्यो फास्ट ओवरटेक करता. हांगा एक पुलीस ना कोणूच ना. मोवीन गुजरान आपले तकले यूज करून घाले बाबा हांगा थी देवास्पण चलता हांगासर तेन्ना एक वीक तरी वर पुलिसांक धरून पळोवपाचें कशें कितें चलता पळय तें हांगासर. फाटली ही 5 वर्सां ह्या मतदारसंघान हांव म्हणटा विकास जाला कांय ना, कांयच ना. हे लायनीकून तो विकास जाला हांगा? हे लायनीकून तूं कांयच जावना आसा तशेंच आसा. हय पूण हांगा खूब पळय तेका बी लागिल्ले आसा थंय ते सगळे गाडयेनी लायिल्ले पळय पॅच मारला थंय पळय. हय थंय एक तो अशें एक्सिडेंट जावन मेला बी तो. बरें भाई म्हाका सांगा की आतां एअरपोर्ट पयलीं हांगासर अशें आसलें की दाबोळी आनी पयलीं अशें आशिल्लें की दाबोळे आनी कुठ्ठाळेचे लोकांनी आंदोलनाय केली की दुसरो एअरपोर्ट नाका म्हणून. आतां हांगासर गोंयांत दुसरो एअरपोर्ट येता आनी हांगासर मोपा होय आसतलो आनी दाबोळे आसतलो. कशें पळयता हे गोश्टी? म्हाज्या मनान जाल्यार आमकां मोपा नाका अजुनूय मोपा आमकां नाका. दाबोली आहा पुर्तुगेज समज दाबोली आहा तोच आमकां गोंयांत तोच जावो आनी खुंयचोच नाका एअरपोर्ट आमकां. आयक तो एअरपोर्ट मोपा आहा तो आमकां काय गोंयांक लागना, तो महाराष्ट्राक लागता. तांकां सावंतवाडी त्या लोकांक लागताले. जेन्ना ट्युरिस्ट जेन्ना गोंयांत येता जेन्ना ह्या मंत्र्यांनी नाकाले आजनेरी केल्यात पोलीस वचे परिकारान
बरी कोण कितें बरें केलां म्हाका सांगा पळय तुमी आं ह्यो एअरपोर्ट करून सगळे सत्यानाश करून उडयला गोंयाची ट्युरिस्ट भायर वयतले म्हणटा तुम्ही हय सगळे भायर 75% भायर टुरिस्ट भायर वयतले ते सोडपाचे आनी गोंयचे लोक काम नाका आतां सगळे लोक टॅक्सी सगळे विकता कित्याक काम ना तांकां काम आसा जाल्यार तेणी दुसरें हे करपाक पळयना न्हू विकपाक पण तो थंयसर मोपा जाल्ल्या कारणान तांच्या मला ताका भायर ट्युरिस्ट वयतले दिसता हय भायर वयतलेच न्हू आतां मेन थंय आसा म्हळ्यार थंय वयतलेच न्हू मेन 75% भायर वयतले फक्त 25% हांगा वयतले बॉर्डरीचेर आसल्या कारणान हय म्हाका दिसता की विचार करपा सारकी गोष्ट आहा भाऊंजी सांगल्या पळय म्हाका दिसता खूब विचार करपा सारकी गोष्ट आसा भाऊ फुडलो प्रश्न विचारता ही 5 वर्सां गोंयान बीजेपीचें काम कशें पळयता तुमी बीजेपीचें काम कांयच ना कांयच उत्पन्न ना म्हाका पयलीं सद्या एकलेंच कळोंक जाय गोंयान इतले भुरगे शिकलेले आहा ते तुमी तांकां भुरग्यांक त्या भुरग्यांक कामांक कित्याक दवरिनात भायले भुरगे कित्याक हाडटा तुमी हांगासर गोंयान आमच्या आं पयलीं वाटलेली गोंयान कोणेन राण्यान आं कितें उत्पन्न केलें कांय ना आं हांव म्हणटा हे पाटी तरी जे भुरगे उत्पन्न जावंक जाय आनी हांकां सगळ्या कसाच्या हेपेन उडोवंक जाय तेन्ना सारकें जातलें आता खूप मनातली गोष्ट उलयली नवे कोण तरी राजकारणात येवपाक जाय बाबी तुमकां कितें दिसता की फाटली ही 5 वर्सां बीजेपीचें काम कशें पळयतात आमी राजकारणीचे तितले हे करना आमचे जाले आमी जाले अशें करून कित्याक म्हणजे आमी रुमार आसा आमचें ओन कितें घर ना अशें गव्हर्मेंटाचें कितें हे येवंक जाय की आमचे आधार कार्ड रेशन कार्ड इलेक्शन कार्ड सगळें हांगाच आसा आमी पयलीं कितें आमचे म्हाजे गांवचे मावशेक रावतले ते लग्न जालें की ते सारकें जायना न्हू म्हणून आमी ते झगडी बी नाका म्हणून एक्स्ट्रा अशें रुमार रावले ते मजो तशी मेळना बिझनसा खातीर बी बिझनसा खातीर कितें मेळटलें आतां म्हाजो गो पायलटाक लागून ते 5,000 येता म्हणून ताका बरोवन घातलें आजून पसून कांयच ना अजून येवंक ना कोविडा टायमार गेल्या वर्सा सांगलेले तेन्ना सांगले मागीर बरोवन घातले हांगा मोहिनगुंद्रा ऑफिसार जी संजय जिग्नर मोहिनगुंद्रा ऑफिसार विचारल्यार ते तेंचे आजून कितें येवना अशें म्हणटा कितें काय ते आमकां खबर ना आजून तेंचे आजून काय येवना आनी बिझनसाक कितें मेळटलें आमकां ते पळया म्हाका दिसता आमी स्वयंपूर्ण गोवाचे उलयता पळय जेन्ना आयडेंटिफाय करा जेन्ना अशी महिला आसा जांकां गरज आसा हे पयशांचे किंवा गरज आसा तुमच्या स्किमीच्यो फक्त पेपरार आनी जायराती केल्यो म्हणून जावच्यो ना हांव ह्यो मना पासून सद्या उलोवपाक सोदता कारण आनी एकी कडेन आमी जेन्ना गेल्ले बिचोले गेल्ले आमी तेन्ना सुद्दां हीच कंप्लेन आशिल्ली की पायलट जे आसा तांच्यांनी फॉर्मां भरल्या पूण 1 रुपया अजून मेळोंक ना आनी हे म्हाका दिसता 2 म्हयन्यांनी परत एक फावट आयकता जर म्हाका दिसता कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा न्ही तांचेर जर एक्शन आतां जावंक ना न्ही म्हाका दिसता जाल्यार तुमी केन्नाच काम करपाक पावचे ना गव्हर्मेंटूय कारण जेन्ना आमी ह्यो गोष्टी फुडें हाडपाचो प्रयत्न करता तेन्ना तरी सॉल्व करपाचे प्रयत्न करा म्हाका दिसता जे कोवीड टायमार पायलट म्हणा किंवा बाकीचे जे बिझनस आशिल्ले बारीक बारीक तांकां जो त्रास जाला हे सगळ्या गोंयांक सगळ्यांक त्रास जाला आमकां पूण जेंकां दिसावड्याचेर जे कितें मेळटालें तांकां मेळना पळय तेन्ना खूब त्रास जाता हे लक्षांत घ्या म्हाका दिसता ही गोश्ट खूब स्ट्रिक्टली घेवपाक जाय आनी जायत्यो स्किमी आसा म्हाका दिसता तुमी अप्लाय करपाक येयल्ले न्हू फुलां विकता तांकां पूण आमी घालपाक वचना आमच्या पायलटाचे येवना आनी घालून कितें फायदो एक जर येना जाल्यार दुसरे करूं ताका म्हणून म्हाजे गोवन बी नाका म्हणलें आमी करूंक ना आसूं देवरिता ते खाता म्हणून ओगी आसा पूण म्हाका दिसता आनी एक गोश्ट आसा गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसात त्यो सुद्दां मातश्यो अवील करून घेवपाची गरज आसा तुमी सुद्दां कारण जायत्यो स्किमी आसा EDCच्या अंडर हाऊस वायफ आहा हाऊस वायफा खातीर मेळटा न्ही हांव त्यो म्हणिना बिझनस करपा खातीर जर स्किमी मेळटात त्यो सुद्दां म्हाका दिसता अवील करून घेवपाक जाय CM रोजगार योजना आसा मागीर बाकीच्यो सुद्दां स्किमी आसात त्यो सुद्दां अवील करून घेवपाचो प्रयत्न करपाक जाय एक म्हाका दिसता लास्ट प्रश्न विचारता तुमकां हांव आतां जर 2 गोश्टी जर तुमकां त्रास जाता सगळ्यान पयली सॉल्व जावपाक जाय अशी खंयची आसतली पयली मेन म्हणजे हांव म्हणटा कितें जे गरिबांक स्किमी येयल्ली आहा आं त्यो पयल्यान पयली त्यो सॉल्व जावंक जाय आनी दुसरी म्हणटा ती हांव ह्या रस्त्याक लागून प्रॉब्लेम व्हडले इतले त्रास जाता आमकां रस्तो आनी तुमच्यो स्किमी सारक्यो पावोवपाक जाय तुमकां कितें दिसता आमकां व्हडले म्हणजे आमचे खुदचे घर ना गव्हर्मेंटान एक अशें करून दिवं जाय की फ्री दी म्हणून सांगना एटलीस्ट बाबा इन्स्टॉलमेंट आमकां थोडो भरून आमी तुमकां हे करू हय हय आनी मंथली भरूंक जाय अशें करून आमकां एक दिल्यार व्हडले उपकार म्हाका ही गोश्ट आवडली हां फ्री दिवं नाका आमी फ्री मागयना आनी ही बरी गोश्ट आसा जेन्ना लोक फुडें येवन हें सांगता तुमकां तेन्ना लक्षांत घेयात फ्री नाका एटलीस्ट गरिबांक खातीर जेन्ना तुमी अशा तरेची एक स्कीम अवील करतली जेतून तेंचें स्वताचें घर आसतलें म्हाका दिसता खूब बरें जातलें आनी दुसरी गोश्ट
म्हाका दिसता की आमी हो सिरीज सोंपयता म्हणसर म्हाका हे गोश्ट सांगचें पडना जाल्यार पुरो की स्वयंपूर्ण गोवा इज बिगस्ट फेलियर म्हणून कारणूय सांगता कारण अशा तरेचे महिला जेन्ना स्वयंपूर्ण मित्र तुमी म्हणटा जाल्यार हांच्या कडेन पावोवपाक जाय ना की फक्त ऑफिसान बसून सगळ्यो गोश्टी करपाक जाय हांगासर पावात विचारात तांकां कितें गरज आसा गांवान जे फुलां विकता कोण बारीक बिझनस करता कोण पायलट आसतलो किंवा कोणाक बिझनस सुरू करपाचें आसतलें तांकां तुमी केन्ना मेळोकूच ना जाल्यार म्हाका दिसता हाचो कांयच फायदो जावचो ना फक्त आमी कोण तरी एकट्यान गांवान सुरू केलें एक बाबा एग्रीकल्चराचो प्रोजेक्ट आनी ताजेरूच फोकस केलो आनी तेच जर आमी गाजा बाजा करून सगळ्यांक सांगपाक लागले आमी जर टेलिव्हिजनाचेर पोस्टरांचेर घालपाक लागले जाल्यार काय जावचें ना सगळ्यां कडेन पावात तेन्नाच म्हाका दिसता खूब बरें जातलें भाऊ म्हाका सांग तुमी कितलीं वर्सां जालीं हांगासर आतां बिझनस करता बिझनस न्हू बट हांव एक मागण्याक लागून हांगा येता मागण्याक लागून. म्हाका लागून येता हांव म्हाका 15-16 वर्सां जालीं हांगासर येता तुमी येता हांव हांगासर आमी आनी हांव इतले हें पळयता लोकांक इतल्यो गाडयो लोक हांगा मागणें कोत्ता गाडयो ओवरटेक फुड्यान पावन ओवरटेक कोत्तात तेन्ना पळोवपाक पुलीस येना मिनिस्टर ना कोण ना पूण फायदो कितें हेचो असो असो लोक मेलो जाल्यार मागीर स्पीड ब्रेकर घालताले तुमी मागीर लोक मेल्या उपरांत तुमी रावता खंय आसनारा आसनोळा रावता पूण तुमी हांगासर 15 वर्सां जालीं डेली आसता येता हांव डेली येता हांगासर हांव म्हाका दिसता की तुमकां चड खबर आसतलें हे कितें घडटा तें हांगा हय म्हाका सगळी खबर आहा मागीर म्हाका दिसता तुमी उलयले ते खरेंच बरें दिसले आनी जे मागणें करूंक येता तांकांच खरें डेंजर आसता जेन्ना उबे रावता तेन्ना कितेंय जावपाची शक्यता आसता लक्षात घेयात रस्त्याचेर सुरक्षा आसप भरपूर गरजेचें आसा जे पेडेस्ट्रीयन कोण आसात कोण उबे रावल्या तांकां सुद्दां आनी ती गाडी चलयता तांकां सुद्दां भाऊ देव बरें करूं तुमी उलयले म्हणून थँक्यू सचिन थँक्यू एंटनी थँक्यू मतदाराच्या ही कार्यावळ घेऊन आम्ही सध्या न्यू वाड्या हांगासर पावले दाबोळी मतदारसंघ आमी कव्हर करता भाई सध्याचे जे आमदार आसा हांगासरले मोविन गुदिनो सो तांचे परफॉर्मन्स कशे पळयतात त्यांचे परफॉर्मन्स बरे आहा नॉर्मल आहा लोकां कडेन संपर्क बरो आसता ना म्हटल्यार तेंच्यांनी आतां ह्या वाड्यार तरी एक ऑफिस ओपन केल्लें आहा खूब जवळपास पयल्याच वर्सा पासून आणि तेंचे प्रत्येक विकांच्यान एक फावटी ते विजीट दिता हय कोणाचे प्रॉब्लम ग्रेवेन्सीस कितें आसा जाल्यार थंय येवन कॉन्टॅक्ट करपाचें आनी तेंचे कडेन डिस्कस करपाचें सॉल्व बीन बेगीन करतात सॉल्व करता कारण ते सिनियर असल्या कारणान पॉलिटिशियन लायनीन सिनियर असल्या कारणान तेंची कामां मातशी बेगीन जाता बरोबर हो फायदो जाता असो दिसता तुमकां फायदो जाता पब्लीक सॅटिस्फाय आहा सिनियर असल्या कारणान तेजो फायदो लोकांक बरो जाता हय लोकांक बरो जाता बरी गजाल आनी म्हाका दिसता अशें आसपाकूय जाय म्हाका सांगा विकास म्हणटा सगळ्यांनी विकास केलो म्हणटा ह्या 5 वर्सांक विकास जाला हांगा ह्या 5 वर्सांक म्हटल्यार लॉकडावनान टायमाक हांगा गॅप पडले हय बाकी विकास म्हटल्यार भुरग्यांक थोड्यांक एम्प्लॉयमेंट बी दिल्या तेणी ना न्ही म्हटल्यार प्रायवेटली एम्प्लॉयमेंट चड दिल्या गव्हर्मेंटाचें हें कमी दिलां आणि खरेंच ही म्हाका दिसता खूब बरी गजाल आसा हांव आमी परत एक फोकस करता तो म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करप फक्त गव्हर्मेंट म्हणिना आमी कारण गव्हर्मेंट सगळ्यांक जॉब शक्य ना पूण तेच्या पेक्षा जर काम करपाची कोणाक जिद्द आसत आनी ताका जर बरें प्लेसमेंट मेळत जाल्यार खूब बरें जातलें आनी तेच म्हाका दिसता जे बाईन सांगले त्यो गोश्टी सारक्यो आसा म्हाका सांगा काय आनीक प्रश्न विचारपाक ऑपोजिशन म्हणून हांगासर कितें आसा ऑपोजिशन लिडर कोण आसा हांगासर तशें ऑपोजिशन लिडर हांगा अशें कोण ना सद्या तरी ते पंचायतीन बी चिखले पंचायतीन हांव 2-3 फावटी मिटिंगेक तेंचे अटेंड केला थंय ऑपोजिशन तेंचे म्हटल्यार आसा ना न्ही ते ऑपोजिशन ते ओवरऑल सगळे मतदारसंघाक धरून रावता म्हणजे एक लिडर बरो आसा म्हणून वांगडा रावतले हय पंचायत लेवलाचेर करतले हय आनी ग्रुप असो ना ऑपोजिशन पण इंडिव्हिज्युअल ऑपोजिशन आसा अशें आसा इंडिव्हिज्युअल आतां पार्टी तेच्या अगेन्स्ट खंयची पळोवंक शकता तुमी जी हा बाबा ही फायट दिवंक शकता अशी आसा कितें पयलीं कितें ते काँग्रेसीन आसले मागीर बीजेपीन येयले मेन म्हटल्यार हेका काँग्रेसूच एक फायट दिवंक शकता तेंकां म्हटल्यार क्रॉस करूं शकता आनी कोण ना ना काँग्रेसचे लिडर आसा हांगा काँग्रेसीचे लिडर ना काँग्रेसचो एक संकेत आसलो तो ते सायडीन वयता संकेत आमोणकर संकल्प आमोणकर हय तो ते सायडीन वयता हांगा कोण ना जुजे फिलिपूय हांगासर येवपा आसा म्हणून जुजे फिलीप वास्को सिटीन हें करता तो कंपेनिंग करता हांगा काय अजून पावना कार्लोजूय पावना दाजी साळकारूय पावना ना फक्त हांगा एक तो नानोस्कर म्हणून आहा एमजीच्यान आपान गेला पळय तो एक टफ फायट दिवंक शकता हेका गेले फावटी तेणी दिल्ली ओके
त्यांना MGP नाशिल्लो. त्यांना MGP नासलो. बरें हांव आनी 2 प्रश्न विचारपाक सोदता. हांगासर न्ही आतां मेजर एक इश्यू हांगासर येता फुडें तो एक फाटल्या फावटी दाबोळे आनी कुठ्ठाळे हेच फक्त म्हणटाले की मोपा एअरपोर्ट नाका म्हणून, कारण दाबोळे आसाय ऑलरेडी आनी मोपाक मातशें अपोज करताले. हो इश्यू अजून आसा? हो इश्यू आतां सध्या नॉर्मल जाला. कोणा इतलें हें करता आतां फक्त डिजिटल मिटराक लागून लोक झगडटा. टॅक्सीवाले ते डिजिटल मिटर ती एक फायट तेंची चालू आसा, आंदोलन चालू आहा. पूण तेजो कितें इम्पॅक्ट जातलो इलेक्शनाचेर? इलेक्शनाक इम्पॅक्ट जावपाक जातलो. हय जावपाक शकता. कित्याक ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी मिटराचे पयलीं बसया म्हणून सांगलें आनी मागीर आमी 10,000 तुमकां परते हें करता म्हणून सांगलें ते अजून काय हय तसलें कांय अजून तेंचें जावना. अजून दिवना तेंकां? अजून दिवना. हे म्हाका दिसता बर्थडेकूय तांणी म्हणलें की आमी फ्री दितले म्हणून. म्हटलेलें. म्हाका सांगा ओवरऑल BJPचें काम आख्खे गोंयभर ही 5 वर्सां कशें पळयता? BJPचें काम एज पर आतां तांकां सेंट्रलाच्यान बॅकींग आसल्या कारणान जितलें करूंक मेळटा तितलें तेंच्यांनी केलां. बाकीचें तुमकां सगळें दिसता न्ही, म्हटल्यार ब्रिजीस वगैरे कितें आहा तें सगळें इनकम्प्लीट आहा सगळें. बाकी सगळें तुमकां कळटा. आनी मदल्या मदीं जे हेवटेन नासले MLA तेजो इफेक्ट काय व्हडलोसो जावना. पण सेंट्रलाच्यान जो बॅकींग मेळटा तितलें तेचेर तेंच्यांनी ते लोक करता. दुसरें म्हटल्यार ते म्युन्सिपाल्टीचे, कित्याक आमी मातशे हांगा वेल नोन फॅमिली आसा. आमचे ड्रायव्हर येयल्यार घर आहा. म्युन्सिपाल्टी पगार बिगार सारके दिनासले म्युन्सिपाल्टी वर्करांक. तेंचे एक एज्युकेशन ते अजून चालू आहा. म्हणजे एक फावटी ते कार्लोजाक बी घेराव बी एक तेन्ना हांव आसलो फुड्यान थंय. पूण अजून पर्यंत पेमेंट येवंक ना तांकां. आतां रेगुलरायज केला, पण ते परत तेंचे केन्ना हेल्डअप जावन सांगना. हेल्डअप जाय जाल्यार 3-3, 4-4 म्हयने नासता म्हणजे थंय कचरो साचून उरता, ढीक जाता. मग ते ढीक जाले जाल्यार मागीर आमी कोणी हांगासले भुरगे सगळे एकठांय जाता, ट्रकवाल्याक थारायता हे आनी अरेंजमेंट करून ती एकदां घाण काडून घेता. बरें, पूण ओवरऑल तुमी खुश आसा BJPच्या कामाचेर? BJPचे आसा ना, माविनाचे आमी कितें दोनूय आसा सद्या आसा. मावीन एज अ पर्सनल गोंयभर म्हणटा. गोंयभर आतां कितें सांगपा, बाकीच्यांचे कितें प्रॉब्लम्स आहा आमकां कांय खबर ना न्ही. फुटीर राजकारण जे जाता, फुट्टात आनी एका पाटी 2 पार्टीन वयता, ते कशें पळयता तुमी? ते डर्टी पॉलिटिक्स करता. डर्टी पॉलिटिक्स जाता. लास्ट प्रश्न. इनफॅक्ट पळोवपाक गेल्यार न्ही आमकां काय भितरले विधानसभेचे हालचालीचे कांय खबर नासता. दीस इज हे सगळे तुमचे फायनान्शियल रिगार्डींग द फायनान्शियल प्रॉब्लमाक लागून चड जाता. ते फायनान्शियल असिस्टंट जर सारको आसत जाल्यार रेवन्यू जर सारको मेळटा जाल्यार वी कॅन पोक द ना बाबा एका हें कर म्हणून. पण ते तसलें कांय ना न्ही गोंया. हे सगळ्यांनी सदांच दुसऱ्याचेर डिपेंड रावला म्हणटकूच आमी कांय उलोवंक शकना. लास्ट प्रश्न भाई, म्हाका सांगा खंयचे 2 मेजर प्रॉब्लम्स आसा ती तुमकां बेगीन सॉल्व जाल्ली जाय तुमच्या मतदारसंघात? आमचे एक तर घरांक हें ना, लिगलायज ना. कम्युनिदाद ती करूंक दिना. कम्युनिदान आमी आसा ते आमी ते लिगलायज करूंक दिना. कित्याक लागून हांगा कम्युनिटी जी आहा जे भुमिपुत्र आसा पळय ते ना, सगळे भायले. म्हणजे जितल्यांनी घरां विकल्या पळय पयलीं एक अरेंजमेंट म्हणून केल्ले, मागीर तेंच्यांनी ते आपले एक शेल्टर म्हणून हें केलें आनी मागीर तशें रिटायर जाले म्हणटकूच तेंच्यांनी ती घरां विकली भायल्यांक आनी चालू पडले. प्रॉब्लम हें जाला की ते दादा जाल्या आनी आमी तेंच्या गुलाम जाल्या. त्रास जाता, भयंकर त्रास जाता. म्हणजे जवळपास प्रत्येक आमच्या भुरग्यांक भायर भितर सरतलो जाल्यार मुश्किल आसा आनी चलयांकूय भोंवतलो जाल्यार मुश्किल आहा. हय, हे नॉन गोवन्स आहा खूब त्रास करता, खूब प्रॉब्लम करता. भाई एक प्रश्न हांगासर हांव विचारपाक सोदता. हे आतांची परिस्थिती आसा, फुडले 5-10 वर्सांनी आनीक डिफिकल्ट जातले? आनी डिफिकल्ट डेफिनेटली जातले. हय, डेफिनेटली जातले. कितें मायंड बर्न आसा. आमकां स्वताच्या पांयार म्हटल्यार कितें हांव कितें व्हडलें हें नकळो, पण स्वताच्या पांयार उबो रावले न्ही म्हणजे एक बारीकसाण आमी पळय जशे गांवठी पद्दतीन रावत येयल्ले ती जर पद्दत अपनायली न्ही जाल्यार आमचो एक सर्वायवल म्हणटा तो आसतलो. नातर पारंपारीक आमी कशे पयलीं गांवडी लोक ते शेतान काम करताले ते हाडून गांवठी जे मायनीचेरूच डिपेंड रावले, मायनीचेरूच डिपेंड रावन सपनां पळयतलो जाल्यार खूब डिफिकल्ट आहा ते. खूब बऱ्या तरेन तांच्यांनी एक्सप्लेन केलें. आनी मेजर गोश्ट म्हळ्यार जे भुमिपुत्र तेंच्यांनी म्हळें, जे खरे भुमिपुत्र आहा तांच्या बद्दल येस आसपा जाय सारकें, पूण जे ना आनी जे भायल्यान येवन सेटल जाता, जे त्रास करतात आनी क्रायम वाडपा शकता, क्रायम अदीक वाडपा शकता. आतां तेंच्यांनी सांगलें एक मर्डर बी जाल्ली आसा. फातर एक क्रिस्तांवाचेर फातर घालून मर्डर बी जाल्ली आहा. तेजे अजून कितें सुटावो जावना, कांयच ना. म्हटल्यार हांगा रातचे भोंवतलो जाल्यार तुमी येवन रातचे सर्वे करूं शकता, पेट्रोलिंग करूं म्हणजे सर्वे करूं शकता. पोलीस येता पेट्रोलिंग करपाक, पण ते कितें रावंड मारल्यार हे सायरन दिसले जाल्यार लिपता गेले.
हांगा कवचे बिवचे कितले बाटले बिटले खूब दिसतले तुमकां हांगा. आम्ही सध्या दाबोळी मतदारसंघ भोवतात. मतदार राजा ही कार्यावळ आणि परत एक म्हणता मत मारताना विचार करात की बाबा येस डेव्हलपमेंट जाता काय ना आणि स्वतःचे न्ही परत एक म्हणता आपल्या गावचे आपल्या मतदारसंघाचे आपल्या स्टेटीचे म्हणटा. आमच्या बरोबर मानेस आसा. तुमचें नाव? शुभम साखळेकर. शुभम बाब हांव काय प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदतालो. म्हाका सांग आतां इलेक्शनूय येवपाचें आसा सो पयलो प्रश्न हांव तुमकां विचारता. आतां सद्याचे जे आमदार आसा हांगासर मिनिस्टरूय आसा मोविन गुदिनो ताजे फाटले ही 5 वर्सां तुमी कशें कितें पळयता ताजे परफॉर्मन्स ताजे कामकाज कशें पळयता? तो हरशीं हांगा आतां 10 वर्सां आसा. तो पयले 5 वर्सांनी आनी मागीर 5 वर्सांनी वास्ट डिफरन्स येयल्लो आसा. स्टार्टींग जेन्ना तो आसलेलो पळय जेन्ना काँग्रेसीन तेन्ना तेजी कांय कामां जावंक नासलीं म्हणजे अशें ऑलमोस्ट कांय जावंक नासलीं कामां तेजी. तो एट अ पर्सनल लेवल ट्राय करतालो जावपाक मात तेजो पार्टीचो सपोर्ट कांय येनालो. सो न्यूजान बीन रिपोर्ट येताले की बाबा तो तेज्या सिनियर आहा पळय कोण ते पार्टींतले ताका कांय सपोर्ट करना म्हणून. सो मदींच तो त्या प्लॅनान आसलेले की हे काँग्रेस सोडून BJPन एंट्री करपाची बिकॉज तेजें रिलेशनशीप मे बी पार्सेकरां वांगडा बरें आसलेलें त्या टायमार जो CM आसलेलो पळय त्या टायमार. सो तो म्हाका दिसता डिस्कशन करतालो की पार्टी केन्ना सोडप काय म्हणून. तो आतां जे वारें चल्ला पळय काँग्रेस सोडून सगळे जाणां BJPन वयता पळय तशें ते ताका पयलींच फिलींग जालेलें. मे बी तेणी हिंट केलें आसतलें की अशें जावपाचें आसा म्हणून. सो तेणी ही 5 वर्सां कशी पळयता? ही 5 वर्सां अशी दिसता की ताका आतां सिनियर पोजिशन मेळ्ळें आसा गोवोरमेंटान. सो तेणी आतां थोडी काम जे बाकीच्या वाठारान मुरगांव वाठारान जी कामां जावंक ना पळय ती आपल्या एरियान स्पेसिफिकली करून घेतला अशें दिसता म्हाका. सो परफॉर्मिंग आसा म्हणटा. परफॉर्मिंग आसा मातसो तो. आनी कनेक्ट लोकां कडेन बीन लोकां कडेन कनेक्ट म्हणल्यार तेजे लोक आसा न्हू फॉर एक्झाम्पल कावन्सिलर्स आहा पंच आहा पळय तेंचे ते मातशें म्हाका दिसता की इफेक्टीव आसा म्हणून. एज दीस 5 वर्सां तेज्या हांव इवन दो हांव पॉलिटिक्स सामको लागींसून फॉलो करता मात ही 5 वर्सां आहा पळय तेजी मातशें तो दिसता की बाबा ऑन TV आनी हेतूर एसेंब्लीन बसून तेजी कामां मातशी बरी आसा अशी पळोवंक गेलें जाल्यार. बरोबर. म्हाका सांगा विकास केलो म्हणटा सगळेच जाण सांगता ह्या मतदारसंघान ही 5 वर्सां विकास केलो पळोवंक गेल्यार दिसता मातसो तरी दिसता. प्रोजेक्ट्स येयला थोडे आमचे चिकालीम हॉस्पिटल आसा पळय आतां ते फेसिलिटी इतली ना मात कोवीड टायमाचेर आमच्या लोकांक खूब हेल्प जाला. खूब म्हळ्यार खूब ते हॉस्पिटल आसा. तेच्या मागीर एक फ्लायओवर बांदला चिखलेचो आनी तेच्या फाटल्यान बसून तेणी हय तो तेच्या पयलेचो तेच्या पयली टर्म आसली पळय काँग्रेसान तेन्ना बसून तेणी तो सेंट जस्टीन तो ब्रीज बांदलेलो आसा. आनी न्यू वाड्याचेर तेणी आतां आपले ओन ऑफीस तेणी बेज केलेलो आसा. सो आमकां मे बी बऱ्याक पडटलो तो. आनी खंयचे ग्रावंड किंवा हेल्थ म्हणून तुमी सांगले की बरे भशेन केले आसा. ग्रावंड म्हणा स्पोर्ट्स अकॅडमी म्हणा किंवा लायब्ररी ह्या सारकिल्यो गोश्टी कितें? स्पोर्ट्साक तेणी आतां आमचो चिक्कालीम ग्रावंड आहा SAG तो आतां तेणी फूल हे केलेलो आहा फूल ग्रास केलेलो आसा. आनी तो म्हाका दिसता जॉगर्स पार्क आहा पळय तो वन ऑफ द बेस्ट पार्क आहा इन गोवा. आतां तो पळोवंक गेले जाल्यार तेजे सिग्नेचर 5 प्रोजेक्ट आसा ते तुका वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेळचे ना सडर मेळपी ना तुका खंय मेळपी. एज कम्पेर्ड टू दीस तो मातसो म्हाका दिसता की दिसता एटलिस्ट डेव्हलपमेंट जाला म्हणून. विजन तर पयलींसून आहा दिसता काय बट सपोर्ट मेळनालो आतां पार्टीन आतां मेळटा. म्हाका दिसता की आमी जे इतले मतदारसंघ भोंवन उलयताले की तुमचे हेल्थ फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्यो मजबूत करप गरजेचें आसा. आनी येस आमी चिखले हॉस्पिटला बद्दल खूब आयकले एट कोवीड टायम आनी कितली मदत जाली त्या बद्दल कोणूच आनीक कांय सांगूं शकना. बट ते म्हणटा तशें एक स्पोर्ट्स म्हळ्यार एक ग्रावंडूय बरो आसा हांगासर. त्या भायर एक जॉगर्स पार्क येस वन ऑफ दी बेस्ट फायनस्ट जॉगर्स पार्क जे आमकां दाबोळी मतदारसंघान पळोवपाक मेळटा. नो डावट कामां जाल्या हें तांचें म्हणणें आसा. म्हाका सांग ऑपोजिशन आसा हांगासर कोण पार्टी किंवा ऑपोजिशन? पॉलिटिक्सान ऑपोजिशन ना अशें ना. खंय कोण ना कोण तुका मे बी 5 वर्सांनी तुका एकठांय येयल्यार दिश्टी पडटा. लिडर कोण जाला फायट दिवपा सारको? फायट दिवपा लिडर खूब आहा मात ते म्हाका दिसता फ्रॅगमेंटेड ऑपोजिशन आहा पळय तांकां खूब हेल्प जाता मोहीन गुदिनो जिखपा खातीर. बट ते आपल्या वाटेनूय तेजे एक तेंच्यांनी एक पर्टिक्युलर ग्रुपाक तेणी घट धरून आसा आनी तेंचें बरें केलां तेणी एक्चुअली. वायट म्हाका दिसना की तो आपल्या मनशांक सोडटलो असो. हांगासर तूं म्हणटा हें फ्रॅगमेंटेड ऑपोजिशन पूण युनायटेड ऑपोजिशन जायत जाल्यार कितें फरक पडपाक शकता हांगा? फाटल्याच फावटी तुवें इलेक्शन रिजल्ट पळयलो तुवें की ताका अरावंड काँग्रेसी बसलो तेन्ना 7,500 वोट पडलेले आनी तेन्ना BJPन बसलो पळय तेजी मार्जीन कमी जाली 300. सो आनी बाकीच्यांचे आसलेले पळय ते 10,000 गेल्लेले. सो म्हाज्या हिसपान समज एक कोण रावलो जाल्यार जिखपाक चान्स आहा मात ते रावपाना. कित्याक सांग दे डोंट बिलीव इन हे कितें म्हणटा ते आपले सेल्फ डेव्हलपमेंटा खातीर इलेक्शनाक उबे रावपाक सोदता दिसता. कित्याक फाटली 5 वर्सां जाल्यार ऑपोजिशन म्हाका कोण दिसूंक ना. हाडली फाल्यां 6 म्हयने दिसला आसतले. आतां इलेक्शना टायमार इन्वेस्टमेंट करपाक तुका 5 वर्सां कडेन कॅपेसिटी आसपाक जाय न्हू. तूं 5 वर्सां इन्वेस्टमेंट करना जाल्यार तूं इलेक्शनाक रावन फायदो कितें आहा? 6 म्हयने पयलीं येवन तूं कामां करूं शकना. ना खूब पार्टी लोक येयले मात तुका समज दाबोलीम जिखपा जाल्यार तुका एटलीस्ट 5 वर्सां इन्वेस्टमेंट करपाक जाय आसलेलें. ते MGPन केल्लेले मात तो मनीस ताका दिसता फायट दिवपी असो जावंक ना. आनी खूब लोक बरे लोक आहा मात म्हाका दिसना ते इन्वेस्टमेंट करूंक सोदता. वास्को आसा बाकी जाग्यार आसा मात दाबोलीम दिसना म्हाका आतां सद्याक. बरें आनी एक प्रश्न आत्ता एकट्या कडेन उलयतना म्हाका कळ्ळें की बिकॉज ऑफ जे भायले लोक हांगासर रावल्या म्हणून क्रायम रेटूय वाडपाची शक्यता आसा. ही गजाल खरी?
ना हांगा म्हाजे हिसपान तरी भायले आनी गोंयकार लोक आहा पळय सगळ्यांना आतां खूब वर्सां जाली न्हू ती हांगा आहा तो युनिटी रावन शिकलेले आसा तूं विदावट सगळ्यांचो सपोर्ट तूं इलेक्शन जिखूंक शकना. क्रायम रेट वाडटा बिकॉज ऑफ इलेक्शनाक सपोर्ट एक दुसरी गोष्ट, पूण क्रायम रेट वाडटा ही गजाल क्रायम रेट वाडटा की ते आसा हे आहा पळय भायले लोक येता पळय ते हांगसरले रेजिडेंट न्हू जे येयला पळय ते ऑलरेडी 30-40 वर्सांसून रावलेले आसा. हय जे आतां लोक येता पळय तेंचेर मातसो कंट्रोल खंय कितें पळोवपाचो पडटलो बिकॉज रोहिंग्या बीन म्हाका दिसता की तेवटेन येयलेले आसा. डावट मारता बिकॉज खूब सीन दिसला हेंच्यांनी तेंच्यो कित्याक आनी तो इशू आहात न्हू इलिगल मायग्रंट्साचो तो म्हाका दिसता वास्को वाठारांत आनी वेर्णा वाठारांत चड आहा तो खूब आहा. हांगा तितलो कमी आवडटा. हांगा त्या मायग्रंट्स मात आवटसायड ते आमकां इतले हे करना आमी तेंच्या मदीं तेंचे लिंक बरे आसा मात भायले आतां येता पळय जे आतां रिसंट 2015 मागीर तेंचो खूब हे पडटले. लास्ट प्रश्न हांव विचारपाक सोदता. ओवरऑल बीजेपीचे कार्य ही 5 वर्सां गोंयचे म्हणटा फक्त दाबोली न्ही गोंयचे कशें पळयतात? प्रॉब्लम्स आहा खूब प्रॉब्लम्स आहा बट आमचो एक पळोवंक गेले जाल्यार हे म्हणटा ते इट्स अ 2 वे इंजीन म्हणटा पळय हांगा बरें आहा मात ओवरऑल म्हाका सांगूंक शकना की बरें आसा म्हणून सद्याक प्रॉब्लम ना हांगसरले 4 आसा पळय. तुवें म्हणलें की काँग्रेसीन आसतना ताका कामां करपाक मेळनाशिल्ली ते आयज बीजेपीनूच 10च्या वयर आमदार आसा ते काँग्रेसींतले आसा. हय तेका लागून मातशें प्रॉब्लम जालें कित्याक आमी आमचे बॅकग्रावंड पळोवंक गेले जाल्यार स्टार्टींग ड्युरींग द टायम ऑफ आर्लेकर बीजेपी आसलेले सो आमकां ते मागीर सगळ्यांनी सोडून गेले पळय इवन फिलिपीन सोडून गेलो 2012 तेन्ना मोयन गुदिनोन दिसता हांगसर कॅप्चर केला ते अजून तेणी सोडूंक ना. ओके सो ताका जी वोटां पडटा पळय चडशी ती आपल्या नांवाचेर पडटा इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी सो ते मे बी पार्टी फाल्यां आसत नासत मात तो आसतलो. मनीस म्हणून वता मनीस म्हणून मारता चडशे मोवीन म्हणून पार्टी ना पार्टी तेजे 1000 वोट आसतले 1500 मात ते कित्याक सांग जेन्ना काँग्रेसीर रावलो तेन्ना 7500 आनी आतां जेन्ना बीजेपी रावलो पळय 7200 सो तेजी मतां फिक्स आहा आनी वयल्यान कमी जालेली आहा म्हाका दिसता अशें. सो पर्सनली तो इंडिविज्युअल बरो मात पार्टी आय कॅनॉट टेल पार्टी मातशें सांगूंक शकना बिकॉज 4 लोकांची मतां आहा न्हू ती. आनी ओवरऑल बीजेपीचे तुका गोंयचे कार्य अजून पर्यंत तितल्या ह्या 5 वर्सांक आवडूंक सांगूंक शकलें ना ना. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं तूं उलयलें. आमी मतदाराची कार्यावळ घेवन सध्या आमी दाबोळी मतदारसंघान आसा आनी जायत्यो गोश्टी आमी उलयता लोकांचे गाराणे लोकांक कितें दिसता जी कितें कामां जावपाक जाय अशी दिसता कितें आसा हे सगळें उलोवपाचो प्रयत्न करता. आमचो बरो मानेस आसा बाई तुमचें नांव? म्हजें नांव तुषार वळवयकर. पयलो प्रश्न हांव तुमकां विचारपाक सोदता हांगासरले जे आतांचे आमदार आसा न्ही जे मिनिस्टरी आसा मोवीन गुदिनो ताजें कामकाज ताजें परफॉर्मन्स ही 5 वर्सां कशी पळयता? गेले 5 वर्सां हालीं आमचे दाबोलीचे मतदान संघाचे जे MLA आहा मोवीन गुडिनो सर तेंच्यांनी खूब जाणांची कामां केल्लेली आहा आनी म्हाका अशें दिसता की तेंच्यांनी आनी खूब जाणांची कामां करीत रावचे आनी बरी गजाल आहा की हांगाचे जे चिकालीम ग्रावंड चिकालीम पार्क आहा पळय तो तेंच्यांनी बरे भशेन घडोवन हाडलेलो आनी वाडेम लेक ब्युटिफिकेशन सुद्दां तेंच्यांनी काम करून हाडलेलें आहा. तुमची स्वताची म्हाका दिसता डान्स अकॅडमी आसा म्हाका सांग तुमी कल्चरल आर्ट आनी कल्चर ह्या फिल्डान तांचें काम कशें पळयता कितें आसा हांगासर इम्प्रुवमेंट कितें जाय तुमकां आनीक कितें दिसता? म्हाज्या हिशोबान तरी डान्स आनी कल्चरल एक्टिविटी दाबोलीम आनी गोंयान खूब अजून पर्यंत लॅकींग फाटी लॅक जाता. हेचेर आनीक खुबशे जाग्यार यंग टॅलंटाक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाची गव्हर्मेंटा तर्फे हें जावपाक जाय. म्हाका सांगा हातूर एक प्रश्न तुमी आतां सद्या फाल्यां कितें तरी एक कॉम्पिटिशन करतले किंवा प्रॅक्टीस घेतले जाल्यार तुमकां बारीक एक ऑडिटोरियम किंवा थिएटर अशें कितें आसा तुमकां दाबोळें? दाबोलीमचें उलयता जाल्यार दाबोलीम एकूय अशें म्हणजे आमकां प्रॅक्टीस करपा खातीर एकूय ऑडिटोरियम अशें ना आनी खंय आमचे ऑल गोवा आमी आमचो अकॅडमी अनबिटेबल डान्स अकॅडमी गेले 21 वर्सां जालीं आमी वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स घडोवन हाडटा ज्या कॉम्पिटिशनाक आमी जज म्हणून डान्स इंडिया डान्स प्लस आनी वेगवेगळे सर्तीचे रियलिटी शोचे जे आर्टिस्ट आहा तांकां आमी इनवायट करता पूण तांकां इनवायट करून आमकां कॉम्पिटिशन दवरचें पडटा वास्को रवींद्र भवनान जे आतां 1.5 वर्स जाले नियरली बंद आहा आनी आयजूच हांव गेल्लोलो बुकींग करपा खातीर पूण तेंच्यांनी सांगलें की अजून आनीक खुबसो वेळ वयतलो बिकॉज तेंचे मेंटेनन्साचें काम आसा. सो आतां आमकां नॅक्स्ट इव्हेंट जेन्ना करपाचो आहा जाल्यार आमकां एक तर फोंडा
नाल्यार एक तर कला अकॅडमी तेंचे रेनोवेशन चालू आहा, नाल्यार एक तर मडगांव साखळे म्हणटकूच आमकां खूब पयस पडटा. मतदाराच्या कार्यावळ घेऊन आयज आमी दाबोळी मतदारसंघात भोंवता. न्यू वाड्यार आसा सध्या हांव आनी जायत्या मानेस जे आसा ते उलयले, तांची गाराणी कितें आसा ती आयकली आमी, तेंचें म्हणणें कितें आसा तें आयकलें. एक मानेस आसा आमच्या बरोबर. बाई तुमचें नांव? म्हजें नांव सांतान कोरोया. बाब आतां इलेक्शनूय जावपाचें आसा, सो कांय प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदतालो. आतां हांगासरले जे आमदार आसा, मोविन गुदीन जे मिनिस्टरूय आसा स्टेटाचे, तेंचे ही 5 वर्सांचे परफॉर्मन्स कशें पळयता तुमकां, तेंचें कामकाज कशें पळयता तुमी? 5 वर्सांच म्हणल्यार जायना. हेच्या पयलीं तो काँग्रेसाक इलेक्ट जाल्लो आनी काँग्रेसान तेजी कांय जमना म्हणून BJPन तेणी उडकी मारली. अशें उडकी मारपाचें जायते जे माकडाचीं कामां आसता पळय न्हू, हे एका मनशाक सबना. पयल्या सुवातेर म्हज्या अंतस्करण म्हाका म्हणटा हे जे उडकी मारपाचें काम आसा पळय न्हू तें एका मनशाक सबना. एक मनीस म्हणल्यार आपले समज कार्य करपाक आसा, लोकांचें कितें बरें करपाचें आसा जाल्यार एकूच पार्टेक रावन तेणें करपाक जाय. समज आतां कितें तरी बरें करपाक जाय जाल्यार म्हज्या हिसपान म्हाका अशें दिसता एका मनशाचें पयलें तर आपल्याचें घर पळय आसा तें त्या पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएंसीन आसपाक जाय. तुमकां पूण तेंचें कामकाज ही 5 वर्सां आवडूंक ना? पळय पयल्या सुवातेर हांव काळजांतल्यान तुका सांगतलो, कार्य आवडपाक कितें तरी करपाक जाय. आयज तुवें व्हडले रस्ते केले, ते जॉगर्स पार्क केले आनी थिंगा काला भवन म्हणून बांदलेलें. कितले पयशे कोणाक पावले कोणाक खबर आहा, पूण ते उजार केले नंतर जे पळय जनतेक आहा न्हू ते जनतेन उजार केल्यार ताका कितें फायदो जाता. समज ते बांदून तशेंच सडलें जाल्यार तेजो उपयोग जायना. उपयोग जायना जायन तशेंच पडले जाल्यार हे आमचे टॅक्साचे पयशे वेस्ट जातात. हे कोणाक लुकसाण, हे जनतेक लुकसाण. ह्या मंत्र्याचें कांयच वचना, ह्या मंत्र्याक खाली खावपाक मेवता इतलेंच म्हणटा, पूण कामां कांय जावंक ना. आतां तूं म्हणटलो जॉगर्स पार्क बांदलो, तूं म्हणटलो कितें रस्ते केले. आतां हे रस्ते केले आनी आमचें पोट भरना. आमकां भुरग्यांक कितें जाय, बरीं इस्कॉलां जाय, बरीं हॉस्पिटलां जाय, हे आमकां बरें कितें तर करपाक जाय. हांगासर ही 5 वर्सां तुमकां दिसता की विकास जाला जावं ना? विकास जाला जाल्यार म्हाका हांव म्हणटलो विकास जाला फक्त जे पळय तांकां बरें आहाय न्हू तांचोच विकास जाला. कित्याक जेणे पळय तेणें कोणाकय कामाक लायल्या न्हू जाल्यार तांकां कोण बरें आसले तांकांच लायला. हांव इतलेंच म्हणटलो. पळय एक मंत्री जावन आसा, एक आमदार जावन आसा पयल्या फावट, एक लोकल मनीस आनी ताका सर म्हणून वयल्या पावंड्यार दवरप म्हणल्यार हे आमचे जनतेचें जावन आसा एक जनतेचें जावन आसा पिशेपण. एक मनीस जेन्ना आमी इलेक्ट करतात आमी आमच्या सेवकाक इलेक्ट करतात. जेन्ना आमी आमच्या सेवकाक इलेक्ट करतात तेन्ना आमी ताका सर म्हणून पावूंक जायना, आमी ताका आमचो सेवकूच म्हणपाक जाय आनी तेन्नाच जनतेची कामां जातात. आतां आयज कामां जाल्यात जाल्यार कोणाची जाल्यार तेजे पळय कोणाय सपोर्टर आसले तेंची कामां जाल्यात. जेन्ना एक मनीस इलेक्ट जाता म्हणून न्हू तो आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी इलेक्ट जाता. तो कितें आसता, तो 10 कॅन्डिडेट आसत तर तूं खंयचीय पार्टी जावन पार्टीचे आनी लावंक घेना जाल्यार 10 कॅन्डिडेटां मदें जे पळय कोणूय कोणाकूय सपोर्ट करतात, तुका एकल्याकूच सपोर्ट करचें म्हण गरज आसना. जेन्ना पळय तूं इलेक्ट जालो तूं ते सगळे जो आमदार आसता ते सगळ्याक तुवें वांगडा घेवन कामां करपाक जाय. की तुज्या त्याच मनशाक घेवन तूं रावतलो, त्याच मनशाची कामां करतली, हें जावन आसा कम्प्लिटली रॉंग. म्हाका दिसता खूब बरे तरेन सांगलें. जेन्ना आमी एक खंयचोय लिडर निवडून हाडटा आनी ताका विधानसभेन पावयता जाल्यार तो जनतेचो सेवक, येस लक्षांत घेयात, जनतेचो सेवक म्हणून काम करता आनी त्या तरेन तांचे कडेन आमी वचपाक जाय, उलोवपाक जाय. एंड ताका जेन्ना निवडून येता तेन्ना तो खंयच्याच त्या कम्युनिटीचो किंवा तितल्याच लोकांचो असो लिडर उरना, तो फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लिडर उरता. सगळ्यांची तांकां तितलेच ओड आसपाक जाय, तितलीच कामां तांची जावपाकूय जाय, हें मान्य करता सर. सर म्हाका सांगा की आतां हांगासर ऑपोजिशन म्हणून कितें तरी आसा किंवा ऑपोजिशन खंयची पार्टी आसा जी स्ट्रॉंग आसा अशी दिसता तुमकां, किंवा युनायटेड येवप गरजेचें आसा, पयस जाल्यार कितें दिसता? आतां म्हणपाचें म्हणल्यार एक आय एम एन एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट. आय एम अ मेंबर ऑफ इंटरनॅशनल ह्युमन्स रायट. आय एम अ मेंबर ऑफ सेफ गोवा हेल्पिंग हँड. आय एम अ मेंबर ऑफ सेफ गोवा हेल्पिंग हँड आनी आमचो सेम मोल्याचो. तर हांव म्हणटलो म्हणल्यार कितें जाणा तूं, हांगाच पळय चलता जायत्यो पार्ट्यो. आतां TMC आयली, आतां आम आदमी आयली, आतां तितून मागीर काँग्रेस आहा, NCP आहा. आतां हांव कितें म्हणटलो, आतां फायट दितली एक जावन आसा काँग्रेस पक्ष ऑपोजिशनाक आहा म्हणल्यार, आनी जी पळय BJP आनी एक काँग्रेस, नाजाल्यार इंडिपेंडंट आसा. आतां आमच्या हिंगा आसा एक BJP एक काँग्रेस. आतां काँग्रेसूच आपल्याच्या भितर झगडपाक लागले जाल्यार कॅन्डिडेट तेंच्यांनी आजुनूय डिक्लेअर करपाक जायना. जुजे फिलीप म्हणटा आपूण NCP आनी तो काँग्रेसीचेच काडटा.
ते सायडल्यान क्लेटो आपूण ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणटा आनी फिल्पाचे काडटा हितून कोणूच बाबा बीजेपीचे काडपाक सोदिना कित्याक ते बीजेपीक भितात जाल्यार हांव नकडो अशें जावंक जायना की काँग्रेस आहा तो काँग्रेसच्या मनशाचेच काडटा बीजेपीचेच काडिना म्हळ्यार तुमी सगळे तेका भितात हितून गमन येता की सगळे सोडून एक सेकंड आमचो आहा म्हणटा तो बाबू नानोसकर एक टफ कॅन्डिडेट आनी लास्ट फाटली 2 जे इलेक्शन पळय कॉन्टेस्ट केल्यात तितून आम आदमी आसून तो MGP हेणें कॉन्टेस्ट केल्लें आनी बाबू नानोसकर जावन आसलो तो सेकंड हायस्ट वोट टेकर हिंगा आमच्या दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सीन पण हांव काँग्रेसीक जेन्ना पळय मोविन इलेक्ट जालो तेन्ना हांवें मोविनाक हांवें सपोर्ट केल्लो हांवें भाशणां केल्लीं आनी पूण मोविन एक दिसा देखून म्हाका आपूण बाबा केन्ना सांगतान थँक्यू म्हणलो म्हणे केन्नाच हांव नकळो दुसरें म्हणल्यार बाबू नानोसकरान पळय जे कार्य केल्लें ते बाबू नानोसकरान आपल्या सांबाळूंक ना ते सांबाळून जर तो चल्लोलो जाल्यार तेकाय आयज बरो टफ तेंचे टफ फायट दिवन आयज बाबू नानोसकर एक जैतिवंत जावपाचो खूब 100% हिंगा आसलेलें पूण आतां चोया कितें जाता तें आतां TMC येयल्या आनी युनायटेड असल्यारूच चड फायट बरी जाता वय युनायटेड आसपाकूच जाय हेणी आतां बाकीचे आयत न्हू तेणी सगळ्यांनी चिंतपाक जाय बाबा आमी 10 जाण बसून एक मनशा कडेन लढाई करतले जाल्यार 10 जाणांचे वोट कितले वयतले आनी एक मनशाचे वोट कितले वयतले हें तेमी चिंतपाक जाय आनी आतां हे म्हारगाय वाडल्या आमच्या ह्या BJP पक्षान पळय सेंट्रलाक सागून इतली म्हारगाय वाडली ह्या पॅन्डेमीक टायमार फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणटा ते 10 वाटेन चिंतपाक जाय पॅन्डेमीक टायमार जेन्ना परिस्थिती बिगडली मनशाची जांचो कामां गेली जांचो धंदो गेलो ह्या वेळार ह्या BJP पक्षान सेंट्रलसून आमच्या गोंयान म्हारगाय जितली पळय वाडयली म्हारगाय करपाची गरज नाशिल्ली लोकांक पावपाक जाय आसलें लोकांक बाबा कितें गरजेचें तें पावपाक जाय आसलें लोकांक रेशन फुकट दिवपाक जाय आसलें ही म्हारगाय करपाची नाका आसली पूण ही म्हारगाय करून ह्या BJP पक्षान दाखयल्या की ह्या जनतेक हांकां कांय पर्वा ना म्हूण हे जनतेक चिड्डून मारूंक सोदतात म्हूण हे BJP पक्ष जे पळय आहा हे फक्त हे अंबानी अडानी हांकांच पोसपाचे पक्ष म्हूण हेणी दाखोवन दिल्ले आसा तुम्ही ओवरऑल बीजेपीचे काम गोंयभर कशें पळयता ही 5 वर्सां बीजेपीचे ओवरऑल गोंयचे आयज तूं पळयत जाल्यार BJPचे ओवरऑल रस्ते खूब भरपूर केल्यात आतां रस्ते करून कितलो तांकां प्रॉफीट मेळटा तें हांव नकडो पण रस्ते भरपूर केले हायवे केल्यात पूण जाय कितें आमकां बरी हॉस्पिटलां जाय आसलीं बरी इस्कॉलां जाय आसलीं आमचे भुरगे आयज बेकार आयज जाल्यार थोड्यांक बाबडे शिक्षण तांकां आवय बापायक शिक्षण दिवपाक पयशे मेवना आयज आमकां समज बरी गव्हर्मेंट स्कुलां आसलेलीं जे स्कुलान जे प्रायवेटान वचपाक मेवना त्याच ज्यो पळय स्किमी ज्यो प्रायवेट स्कुलान आसताय ती गव्हर्मेंट स्कुलान समज एवेलेबल आसलेली जाल्यार आमचे भुरगे जे गरीब आहाय ते थंय शिकताले आसले आनी बरे इंजिनियर बी जावन बरी नोकरी तांकां मेवपाच्यो एक जालें दुसरें पळय जालें एक बरी हॉस्पिटलां समज आयज बांदलेलीं जाल्यार आमच्या भारतांत तशें आमच्या गोंयान जे 1 लाख वयर पळय पॅन्डेमीक टायमार कोरोनान लोक मेलो हो लोक मरचो नासलो बरी हॉस्पिटलां म्हणल्यार म्हजें म्हणचें जी ऑक्सिजन एवेलेबल व्हेंटिलेटर एवेलेबल हे तरी आसलेले सगळ्या हॉस्पिटलांनी जाल्यार आमचो जो पळय भारतीय लोक पळय मेला हो मरचो नासलो हांव हितून म्हणटलो हो BJP सरकार जावन आसा मर्डरर ऑफ दीस पीपल हू एवर डायड आनी आमचे जे पळय कुटुंब आहाय जे 1 लाख वयर लोक मेलेले तेंची जे पळय दुर्दशा आहा न्हू हेंची हाय ह्या BJPक लागपाकूच जाय खूप बऱ्या तरेन तुम्ही प्रश्न मांडले भाई देव बरें करूं तुम्ही उलयले म्हणून थँक्यू व्हेरी मच आणि म्हाका दिसता तुमची जी उतरां आसा ती मना काळजांतल्यान आसा ती पावपाकूच जाय जे कोण सरकारान आसा तांचे कडेन आनी येस डेफिनेटली थँक्यू भाई थँक्यू व्हेरी मच आनी खरेंच हांव म्हणटा म्हणल्यार तुमकां म्हज्या काळजांतले उलयना म्हाका कोणें शिकोवंक ना कांय ना आनी हांव कोणाच्या फेवरान उलयना हांव एक इंडिपेंडंट मनीस आनी सदांच हांव खंयच्याच पार्टेक जॉयन जावंक ना हे काळजांतली म्हजी भावना पळय म्हाका जे दुखता तेच हांव उलयतां थँक्यू मतदार राजा ही कार्यावळ घेऊन आम्ही जेन्ना आता दाबोळी मतदारसंघात भोंवता पूण आमी सद्या एका सुंदर अशा जाग्यार आयिल्ले आसा आनी म्हाका तर खूब आवडटा ही प्लेस बोगमाळो हांगासर आनी हांगासरलो बिचूय तितलोच फामाद आसा एक माणूस आसा आमच्या बरोबर पूण त्यान पयलीं परत एक फावटो याद करून दिवपाक सोदता तुमी जेन्ना वोट करतले तेन्ना 10 फावटी विचार करात फक्त पयशां खातीर सोऱ्या खातीर पार्ट्यां खातीर किंवा आपले स्वताचें काम जालां जाल्यार हें पळोवन न्ही जाल्यार गांवची उदरगत कशी जाल्या गोंयची उदरगत कशी जाल्या ओवरऑल डेव्हलपमेंट किंवा तांचें काम त्या मनशाचें विजन फुडल्या 5 वर्सांचें कशें पळयता हे सगळे पळोवपाचे प्रयत्न करात तुमचे बरोबर मानेश आसा बाई तुमचें नांव फ्रांसीस रॉड्रिगीस फ्रांसीस बाब
काय प्रश्न हांव तुमकां विचारपाक आतां इलेक्शनूय लागीं पावला आतां आनी सगळे जाण वोटींग करपाकूय भायर सरतले. सो तुमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दाबोळी मतदारसंघान जी कामां जाल्या हाजे बद्दल किंवा जावंक ना कितें दिसता तुमकां हाजे बद्दल उलोवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा. सगळ्यान पयलो म्हाका सांगा की आतां सद्याचे हांगासरले आमदार जे मिनिस्टर आसा मोविन गुदिन्हो तांचे परफॉर्मन्स तांचें काम ह्या 5 वर्सांचे कशें पळयता तुमी? आतां सद्या मोबिन गुदिनान केलां काम हिंगा म्हणल्यार चडशें हिंगा बोगमाळे डेवलपमेंट ना ना. आतां आमचो ग्रावंड आसा तो ग्रावंड जाता म्हणटा आजून ग्रावंड जावंक ना. ग्रावंड ना आतां सद्या? ना ना तर तातूंत हें घायलेलें फावंडेशन घायलेलें पूण आजून तो ग्रावंड केन्ना घातलेलें फावंडेशन? जालीं 5 वर्सां मायज जालें तेका 5 वर्सां फावंडेशन घालून दवरला? हय म्हणजे कांय जावंक ना आजून पासून. म्हाका दिसता हे फावंडेशनाचो ट्रेंड जो आसा पळय भुरगे रावता हिंगा ग्रावंड जातले आमी खेळटले आनी म्हणून पूण आजून पासून जशें जबरशें डेवलपमेंट ना हिंगा. सो विकास जो म्हणटा की विकास जाला फाटली 5 वर्सां हांगासर विकास जाला तुमच्या हितून? आमचे हितूर विकास म्हणल्यार जबरसो कांयच ना कांयच ना. आणि मेजरली म्हाका 2 गोश्टी विचारता. तुमी म्हळ्यार की ग्रावंड हे स्पोर्ट्स एक्टिविटी जालो हांगासर बारीक तुमकां हॉस्पिटल किंवा बारीक एक सब सेंटर बीन तशें कितें आसा हांगासर? हेल्थ इज मेजर सद्या इशू ना हिंगा चोवपाक गेल्यार हिंगा केन्ना गेस्ट येता हिंगा जाता मेडिकल आहा काय म्हणून हिंगा मेडिकल कांय ना. ट्युरिजम आसल्या कारणान मातशें एक मेडिकल ना एक डॉक्टर ना. फर्स्ट म्हणटा एक डॉक्टर आसूंक जाय हिंगा आनी एक मेडिकल मेडिकल तर आमी वयतले दाबोले वयता दाबोले वयचें पडटा. डॉक्टर आहा जाल्यार आमी दाबोले वयचें पडटा. म्हाका दिसता की ह्यो ज्यो सुविधा आसात त्यो सगळ्यान पयलीं सारक्यो आसपाक जाय. रस्ते उदक इलेक्ट्रिसिटी हॉस्पिटल्स म्हणटा किंवा हेल्थ जो जे एक डिपार्टमेंट आसा ते सारके आसपाक जाय. हेल्थाच्यो गोश्टी सारक्यो आसपाक जाय. त्या भायर स्पोर्ट म्हणटा जाल्यार येस आउटडोर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स तांकां स्पोर्ट एकेडमी म्हणा ग्रावंड म्हणा ह्यो गोश्टी आसा भरपूर गरजेन. त्योच जर ना जाल्यार फुडल्या डेवलपमेंटा बद्दल उलोवप खूब म्हाका दिसता कठीण जातलें. भाई म्हाका सांगा हांगासर आतां मोविन गुदिन्हो आसा पूण ऑपोजिशन म्हणून कोण तरी आसा हांगासर एकठांय आसा काय फ्रॅगमेंटेड आसा कितें दिसता तुमकां? आनी ताचो चान्स पडटा काय आतां जे आसा तांकां? आतां हिंगा सांगूंक जायना कितें म्हणजे आसा ऑपोजिशन कोण पार्टीज खंयच्यो आहात अश्यो बऱ्यो अश्यो? ऑपोजिशन आतां आम आदमी येयल्या मागीर दुसरी तुका काँग्रेस येयल्या आनी आरजी हांगासर तसो कितें इम्पॅक्ट? आरजीचे मातशें हें जालां म्हणल्यार चडशी काँग्रेस हिंगा हें करता. काँग्रेस आसा पूण काँग्रेसचे सुद्दां कोण दिसता तुमकां लिडर? कारण हांगासर जायते आपूण क्लेम करता आजून काँग्रेसचे म्हणून. सांगूं ना काँग्रेसाचो कोण रावतले सांगूंक जायना. म्हणल्यार म्हाका दिसना हिंगा 50-50 अशें. हय सारकें हें ना कोण येतलो खबर ना सांगूंक शकना. म्हाका सांगा ओवरऑल बीजेपीचें काम आख्खे गोंयभर तुमी कशें पळयता? ही 5 वर्सां बीजेपीन केल्लें काम आवडलें आवडूंक ना कितें दिसता? बीजेपीन केलां काम ना न्हू बीजेपीन केलां म्हणल्यार जे गांवांनी केलां थंयच केलां म्हणजे कॉन्स्टिट्युशन केलां थिंगच केलां ना जाल्यार कांयच ना. आतां पळय ओर आमचो बोगमाळचो रोड ना केलो ना म्हणल्यार बेस्ट केला आतां सद्याक बरो आहा रोड. बरोबर आतां बरो आहा. कित्याक आमी केन्ना वयता जाल्यार फाट करून वचोंक पडटालें. कितें आटोलें जाल्यार सकयल पडटलें सगलें. पूण आतां सद्याक ताणें रोड केलो तो बरो केला ना न्हू केला. लास्ट एक प्रश्न विचारपाक जाय खंयची 2 कामां तुमकां दिसता की बेगेंतल्या बेगीन तुमच्या एरियेंतली हांगासरली जावपाक जाय आतां कोणूय निवडून येवचो मागीर आनी ही कामां बेगीन करपाक जाय अशी खंयची आसा? पयलीं म्हणल्यार आमचो सांगलां तुका ग्रावंड एक जालो आनी दुसरें म्हणल्यार हेल्थ फॅसिलिटी मेडिकल डॉक्टर बीच आसल्या बीच हय. बरं भाई एक प्रश्न म्हाका हांगा विचारपाचो बीच आहा म्हणून आनी ट्युरिजम एरिया हांगासरलो जो एअरपोर्ट आतां आसा दाबोळे एअरपोर्ट थंयसर दाबोळेचे कांय लोक कुठ्ठाळेच्या लोकांनी फाटल्या दिसांनी खूब एजिटेशन आनी खूब मागणी केली की मोपा एअरपोर्ट नाका एकूच एअरपोर्ट दवरा म्हणून. आजुनूय हो इशू आसा हांगा? इशू आसा न्हू इशू आसात. एक्चुली आमकां मोपा एअरपोर्ट नाका चडसो मोपा एअरपोर्ट नाका कित्याक आमकां लागीं आहा न्हू गोंया मोपा एअरपोर्ट हिंगसून वयतलो जाल्यार चड पयस पडटलें. ते सायडीन कोण आहा तांकां पडटलो पूण ते कितें म्हणटात हो एअरपोर्ट दवरतलो म्हणटाले न्हू ते दवरतले म्हणटात पूण तें दवरपाक जाय न्हू. उतर दिला ते पाळपाक जाय. कितें हें दिलां न्हू आपण कोत्तलो म्हणल्यार करपाक जाय न्हू. म्हाका दिसता की खूब बऱ्या तरेन सांगलें उतर दिला तें पाळपाक जाय. आनी दुसरी गोश्ट जर पाटयो लायल्या
एक फावंडेशन घातला जाल्यार तितले पुरती न्ही, दाखोवपा पुरती, आनी ह्या म्हयन्यांनी ते चड जातले. तुमी केन्नाय विचारात की बाबा ज्यो फावंडेशन घालतात ते जातले काम सुरू काय जस्ट फुडल्या 5 वर्सां खातीर घालता फक्त फावंडेशन. ट्युरिजम एक बेल्ट आसल्या कारणान ट्युरिस्ट हांगासर खूब येता आसतले. ट्युरिजम रिलेटेड फॅसिलिटीज तुमकां हांगासर सगळ्यो गावल्या सारक्यो? ना पयले सुद्दां हिंगा वॉशरूम ना. वॉशरूम ना? वॉशरूम ना. कोण आतां आमकां येता न्हू, आतां आमच्या शॉपार थिंग येता, भाई साहब वॉशरूम है? नहीं, किधर है? किधर नहीं है बोलता है. ना थिंगा आसा डायरेक्ट तुमकां ना म्हणून आमकां सांगचें पडटा. थोडे येता आनी आमकां कोण धाडला तुका? अमक्यान धाडला हिंगा वॉशरूम. आमच्या घरां वॉशरूम आहा. वॉशरूम आसूंक जाय न्हू. कोण आतां समज लेडी आहा, लेडीज चेंजींग करता जाल्यार ते वॉशरूम आसूंक जाय. आमची दादल्यांची कितें, आमची दादल्यांची उणी करपाक जाता, पूण बायलो कितें करतल्यो? चेंजिंग रूम हांगासर एकदा इलेक्शना पयलीं केन्ना तरी हांगासर फावट मारून एक ओपन केल्ले कितें तरी. ओपन केल्ले, पूण आतां फाटीं आतां ह्याच दिसांनी म्हणजे 1-2 म्हयन्या फाटीं तो हें आसलो तो हय कंटेनर आसलो तो वयलो. आतां हांगासर काय आतां कांय ना. पूण ते केन्ना ओपन तरी केल्ले? पयलीं केलोले न्हू ओपन, आतां ना. कितली वर्सां खातीर अशें उरले ओपन ते? थोड्या दिसां खातीर दिसता ते चडशें व्हरूंक ना. ते 2-3 वर्सां 2 वर्सां कडेन उरलो आसा. 2-3 वर्सां. इतले पयशे म्हणून जे केल्ले फक्त 2 वर्सां खातीरूच उरले आनी मागीर व्हेले. म्हाका दिसता बीच लायनीक हांगासरूच म्हणीन आख्ख्या गोंयान बीच लायन जी आसता, आमी जर ट्युरिजमाक बरी साधन सुविधा दितले ट्युरिस्टांक जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी लक्षांत घेवपाक जाय. चेंजींग रूम आसपाक जाय, टॉयलेट बाथरूम सारकी आसपाक जाय. आनी तेच तरेन म्हळ्यार की बोगमालो इतलो सुंदर बीच आसा, तुमी हांगासर जर येत जाल्यार बरें दिसतलें तुमकां. पूण परत एक फावट सांगता, येतले जाल्यार हांगासर चेंजींग रूम ऑर टॉयलेट बाथरूम कांय ना हें लक्षांत घेयात. आनी जर मिनिस्टर आसून एक MLA मिनिस्टर आसून जर हें करपाक शकूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की खूब दुखद अशी गजाल आसा की बाबा जायना तुमचे कडेन काय तुमी करपाक सोदिना, हो एक मोठो प्रश्न आसा. भाई थँक्यू व्हेरी मच तुमी उलयले म्हणून. देव बरें करूं. थँक्यू. मतदार राजा ही कार्यावळ घेवन आयज आमी आशिल्ले दाबोळी मतदारसंघान आनी हांगासर जायते लोकांनी आपले विचार मांडले. तांकां कितें दिसता डेव्हलपमेंटा बद्दल किंवा आतांचे हांगासरले आमदार आसा ताजे बद्दल ह्यो सगळ्यो गोश्टी मांडपाचो प्रयत्न केलो. आमच्या बरोबर आशिल्ले हांगासरले स्थानीक रिपोर्टर जेंकां सगळेच जाण वळखतात, आमच्या टीव्हीचेरूय पयला आसतले, विक्रम बाब. विक्रम वेलकम टू द शो. एंड जावपाचो आसा आनी आमी सद्या आसा दाबोळी विमानतळाच्या मातशे आयल्यान. एक बरो व्यू हांगासरल्यान गावता, विमानूय पळोवपाक गावता बरे भशेन. आनी आयज आमी दिसभर भोंवले. कितें दिसलें तुमकां? लोकांची घराणें आयकली, लोकांचें म्हणणें आशिल्लें की डेव्हलपमेंट कांय प्रमाणान जाला, पूण जसो आमी विकास म्हणटा, एक जेन्ना गांवचो विकास जाता डेफिनेटली एक मनशांचो विकास जाता, पूण हांगासर मेजर आशिल्लें की ह्यो गव्हर्मेंट स्किम्स म्हणा त्यो सुद्दां अवेल जावपाक खूब त्रास जाताले. कशें पळयता आयचे जेन्ना मतदाराचें इशूट जालें तेन्ना? आयज आमी पळयलां की हांगा 10 वर्सां जालीं दाबोलीचे जे आमदार आसा, सद्याक मंत्री आसा मॉविन गुदिनो, आनी जेन्ना आमी वेगळ्या वेगळ्या लोकांक मेळ्ळे, लोकांनी आपले प्रश्न मांडले आनी खंय तरी दिसून येता की लोकांनी डेव्हलपमेंट पळयलां, पूण तें डेव्हलपमेंट तांकां कितले मेरेन यूज जाता हाजेर एक आयज जायते लोकांनी उलोवन दाखयल्लें आसा. खंय तरी लोकांचें म्हणणें आसा की डेव्हलपमेंट केलां, पार्क्स डेव्हलप केल्या, पूण एकाक जेन्ना आमी जाग्यार गेले थंय ते सांगता आमकां ग्रावंड मेळूंक ना, जावं थोडे आमकां थोड्या लोकांचें म्हणणें आसा की आमकां थोडी स्कुलां बरी जाय आशिल्लीं, जावं ग्रावंड बरें जाय आशिल्लें. जेन्ना आमी बोगमाळो गेले थंय आमी पळयलें की तांची मागणी आसा की थंय एक चेंजींग रूम जावंक जाय, जावं टॉयलेट फॅसिलिटीज एवेलेबल जावंक जाय. सो खंय तरी डेव्हलपमेंट हो जाल्लो आसा, पूण तो कितलो मेरेन लोकांक तो युजफूल जाता हाजेर आयज आमी जायते लोकांचें आयकलें. आनी खंय तरी लोकांचें हेंय म्हणणें आसा की डेव्हलपमेंट जालो पूण एम्प्लॉयमेंटाचेर थोडो एक भर घालपाक जाय. एक गोश्ट लोकांनी हांगासर जी विचार करून जे सांगिल्ले आसा त्यो म्हळ्यार कोविडा नंतरची स्थिती सुद्धा, म्हळ्यार खूब जाणांचे जॉबूय गेले, खूब जाणांक प्रॉब्लमूय जावपाक लागले. आनी मेजर एक टॅक्सी हांगासरले ट्युरिजम एक डेस्टिनेशन आसा आनी ट्युरिजम हांगासर बोगमाळो बीन आसा, आनी ते खातीर हांगासर टॅक्सीचो किंवा विमानतळ आसा हांगासर. आनी टॅक्सीचो इशू सुद्दां एक मोठ्या प्रमाणान लोकांनी सांगपाचो प्रयत्न केलो आनी तो इम्पॅक्टूय बसपाक शकता, कारण टॅक्सींच्या मिटरा खातीर ज्यो जाल्यो त्यो सुद्दां इम्पॅक्ट. आनी एक हांगासरले जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसल्या कारणानूय ह्यो खुबश्यो गोश्टी आयकपाक येताल्यो. ह्यो गोश्टीचेर कशें पळयतात?
ना अशें पळोवंक गेल्यार हांगा जे एअरपोर्ट जे हांगा लागीं आसा हांगा जायते टॅक्सी ऑपरेटर्स चलता म्हणजे हांगा येलो ब्लॅक टॅक्सी असोसिएशन आसा जायते लोकांचे एक मेजर मुद्दो आशिल्लो म्हणजे गोवा मायल्स जे आसा ते बंद जावंक जाय हांगाय तांचो एक मेजर कावंटर चलतालो हांगच्यान ते कस्टमर बूक करताले वेन दे आर सपोज टू ऑपरेट फ्रॉम एन एप खंय तरी टॅक्सीवाल्यांचे जे स्थानीक दाबोली एअरपोर्टाचेर जर ती दाबोली पुरती जर तूं टॅक्सी ऑपरेटर जर पळयत जाल्यार खंय तरी तांचे इशू सुटावे केल्ले गेले अशें दिसता आनी टॅक्सी ऑपरेटर जे आसा जे हू आर बेस्ड इन दाबोलीम तांचे तरी जे मेजर मुद्दे आसले म्हणजे एअरपोर्टाचेर तांकां 2 कावंटर मेळचे दे वर ऑपरेटिंग फ्रॉम वन सिंगल कावंटर अर्लियर आतां तांकां 2 कावंटर आसा तांचो एक मेन एजेंडा जो आशिल्लो गोवा मायल्स तो बंद जाल्लो आसा आनी थोड्या लोकांचें अशें म्हणणें आसा की बिकॉज दाबोलीम इज व्हेरी क्लोज टू द एअरपोर्ट लोकांचें हेंय म्हणणें आसा की आमकां सद्याक 2 एअरपोर्टाची गरज ना तो एक इशू पूण तो इशू आतां आसा असो दिसूंक ना म्हाका चड असो ना सद्याक कितें जालां देर वॉज वन्स अपॉन अ टायम इट वॉज अ मेजर पॉयंट ऑफ एज्युटेशन म्हणजे लोकांक मोवपा नाका म्हणटाले पूण आतां खंय तरी गव्हर्मेंट जेन्ना आमी पळयता लोक म्हणटा की हो जो डिस्टन्स पयस आसा आतां जे हिशोबान रस्त्याचेर रुंदीकरणां केल्या जावं डिस्टन्स हॅव बिकम शॉर्टर थोड्या लोकांक अजून दिसता की मोपा एअरपोर्ट जावचो पूण जे हांगचे लोक आसा तांकां दिसता खंय तरी आपले टॅक्सीचे बिझनस वचूंक शकता जावं हांगा जे बोगमालो बीच आमी पळयल्या वीच इज इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी तांकांय खंय तरी भंय दिसता की फाल्यां समज जे इंटरनॅशनल फ्लायट्स जे आसा सपोज दे आर डायवर्टेड टू मोपा थंयच्यान हे लोक हांगा येतले काय ना सो एक हांगा एक हुस्को आसा पूण म्हाका सांग आतांचे जे करंट आमदार आसा आनी बाकीचे जे लोक कशे आसा 50-50 हॅपी आसा काय ऑलमोस्ट चड हॅपी आसा हांगा तुमी पळोवंक गेल्यार दाबोलीम देर कूड बी अ कन्फ्युजन आनी एकाद्री सायलंट वोटींग जावंक शकता इट डिपेंड्स ऑन हाव म्हणजे आतां एवरीडे आमी पळयता गोंयान सिट्युएशन्स आर चेंजींग पार्टीज आर चेंजींग लिडर्स आर गोईंग हियर देर आनी सद्याक जे आमी पळयता आतां सद्याक हांगा जे दिग्गज म्हणटा ते आतां जुजे फिलीप डिसोजा एनसीपी स्टेट प्रेसिडेंट ते दाबोलींक येवंक सोदता खंय तरी काँग्रेसीचो ब्लॉक म्हणटा की वी वील गो विथ कॅप्टन विरियाटो एका वाटेन एलायन्साची गोश्टी चालू आसा एका वाटेन काँग्रेस इंडिपेंडंट वचूंक सोदता एका वाटेन TMC आपलो मनीस घालूंक सोदता एका वाटेन आम आदमी पार्टी घालूंक सोदता सो देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्युजन हातून भितर लोक खंयच्या पार्टी बरोबर रावतले कित्याक आतां आमी पळोवंक शकता की ह्या मनशान हें काम केल्लें आसा हो मनीस सांगता आपूण हें काम करतलो सो जायते अश्युरन्सीस आमकां आयकूंक येता फ्री वॉटर हें तें सो लोक खंयच्या पार्टी बरोबर रावतले कोणाचेर विश्वास दवरतले जे स्थानीक आमदार ताचेर कंटिन्यू करतले विश्वास काय दे वील लूक फॉर अ चेंज हें पळोवचें पडटलें ब्युटिफूल व्यू गावता हांगासरल्यान तो पळोवपाक शकता तुमी एंड आय एम जस्ट लविंग इट रायट नाव म्हाका दिसता दाबोळी विमानतळ आनी हांगासरल्यो ज्यो सगळ्यो कितें लोकांची स्थिती आसा लोकांचे उलोवप आसा ते सगळें तुमी आयकलां आसतलें बट येस वोट मारतना परत एक फावट सांगता विचार करात कारण जो तुमी आतां वोट मारून लिडर निवडून हाडटले पळय तो फुडलीं 5 वर्सां तुमचें नेतृत्व करतलो तुमचें नेतृत्व करपी तुमकां बरो मनीस जाय तुमचें नेतृत्व करपी तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व करपी मनीस जाय तुमचो नेतृत्व करपी तुमच्या वांगडा राविल्लो मनीस जाय काय कितें जाय हे सगळे तुम्ही विचार करपाची गरज आसा विक्रम बाब थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं तुवें टायम दिलो आमकां त्या खातीर अँड मतदार राजाची ह्या विकांतल्यान तुमी पळयता बुधवार शुक्रार आनी आयतार अशे 3 दीस तुमकां मतदार राजा पळोवपाक मेळटले कारण बेग्यान फास्ट आमी जाता तितल्या लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न करता आयतार आमी मेळोया परत एक फावट आनी एक मतदारसंघ घेवन तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट